नमस्कार आणि येवकार तुमकां आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळींत जातून आमी फीचर करता ऑब्वियसली वर्ल्ड नर्सीस डे. 12 मे हो आमी जागतीक नर्सीस डे म्हणून मनयता आणि ह्या सद्या पॅन्डेमिकान आणि म्हाका दिसता वेगळो बरो दीस म्हाका मेळचो नासलो. जस्ट टू थँक बिफोर आय ऑल्सो स्टार्ट द प्रोग्राम आय जस्ट वॉन्ट टू थँक ऑल द नर्सीस अँड ऑल द फ्रंटलायन वर्कर्स जे आमकां म्हाका दिसता फाटले वर्सभर जाले काम करतात, सुटी पळयना, टायम पळयना, बट दे आर सर्विंग ऑल द needy and obviously working very hard to give us the best services possible. And just to represent all the nurses on this very beautiful day, I have with me Kuntal Kerkar ji asa President, Trained Nurses Association of India, Goa chapter. Madam, thank you very much for joining. Thank you. हांव जाणा तुमी हेक्टीक शेड्यूल आसतलो तुमचो अक्रॉस दीस 1 year आणि आयज वेळात वेळ काडून तुमी आमच्या वांगडा टायम स्पेंड करता त्या खातीर देव बरें करूं. Thank you. Okay. Today you are representing all the trained nurses of India and also especially Goa. Yes. Just want to understand केन्ना विचार केल्लो की अशा प्रकारची सिच्युएशन आमी केन्ना पळयतले इन द स्टेट अँड ऑब्वियसली अक्रॉस दिस वर्ल्ड? केन्नाच ना. अशें केन्नाच विचार करूं ना. खंय तरी बुकांनी वाचिल्लें खंय तरी पॅन्डेमिक आसता तेन्ना आमचो रोल वायटल आसता कितें कितें, पण केन्ना एक्सपिरियन्स घेतलो असो केन्नाच विचार करूं ना. ना न्ही. ओके. आणि एक जर विचारीत तुमकां, आमी बरेचदा म्हणटाले की प्री कोविड टायम वी यूज्ड टू ऑलवेज से की GMC is overloaded or maybe we need to upgrade our health services or बाकीचे आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणजे पयलीं साऊथ गोवान नासलो, आतां फुल फ्लेज हॉस्पिटल आसा. अशें जेन्ना ओव्हरलोड म्हणटाले आमी प्री कोविड, आयज तर म्हाका दिसता इट इज 10 or I don't know how many times more. It is much more than that. Much more than that. तुम्ही ह्या सिच्युएशना कशे कशे पळयता? इनफॅक्ट कशें आसा की आतां आमी जो ओव्हरलोड अशें म्हणटा न्ही, ओव्हरलोड म्हणचे पेक्षा म्हाका दिसता जे वॉट आर द रिक्वायरमेंट्स ड्युरिंग द नॉर्मल फेज, ते जर तेन्ना आमकां रिक्वायरमेंट जर आमकां सगळ्या सरकारान घेवन दिल्ले म्हणजे जर सगळें सुरळीत आशिल्लें जाल्यार तो ओव्हरलोड आयज जाणवपा नाशिल्लो. सिच्युएशन विल गो ऑन. आतां पॅन्डेमिक आसा, तेजे पयलीं आनी कितें तरी आशिल्लें, तेजे पयलीं द थिंग्स गो ऑन. पण आमी रिक्वायरमेंट जो आसा न्ही तो एटलीस्ट टू द मार्जिन वी शूड कीप द थिंग्स रेडी, सो वी डोंट फील दॅट इट इज ओव्हरलोडेड. इन टर्म्स ऑफ फॅसिलिटीज म्हणटा तुम्ही, टेक्निकल अपग्रेडेशन म्हणटा तुम्ही काय इट इज मॅन पॉवर दॅट? Yeah, manpower and otherwise also. See, it's a team work and it is like you need technically and manpower also. Then only you will not feel that overload. हय सारकें. दोन्ही गजाली ते समांतरान वचपाक जाय. इट शुड बी बॅलन्स्ड आय फील. आयज जर तुम्ही सिच्युएशन पळयता बोथ इन टर्म्स ऑफ गव्हर्मेंट अँड प्रायव्हेट सेक्टर, एस्पेशली नर्सिसांचे जर रिक्वायरमेंट पळयता तुम्ही किंवा मॅनपॉवर पळयता तुम्ही, हाऊ डू यू सी दिस पर्टिक्युलर एस्पेक्ट? Because obviously doctors are very important, your technical staffs are also important. दोतोर येता तुका डायग्नोज करता आणि ताच्या नंतर somebody has to take care of you. बरोबर. So actually it's when we are working in the medical field, it is like a team work. हांगा कमी जास्त अशें काय आसना. डॉक्टर्स येता, we implement the things. Then मागीर MTS स्टाफ आसा. Like everybody has to be in hand to hand. It is nothing so. जर डॉक्टर्स कमी आसा, जास्त आसा, नर्सेस कमी आसा, जास्त आसा, असं काय ना. It should be like in hand together. Then only we can achieve the goal. एक जर पेशंट बरो जावन वचपाक जाय जाल्यार आमकां इक्वली आमी तितून इन्वॉल्व आसूंक जाय. सो विथ रिगार्ड टू जर आमी मॅनपॉवर म्हणशात जाल्यार मॅनपॉवर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. थंय जर सपोजींग एक मशिनरी आसा ती चलोवपाक कोण तरी मनीस जाय न्ही. थंय बेश्टे सगळ्यो गजाली हाडून दवरले म्हण जायना, कोण तरी थंय ते चलोवपाक जाय. देन ओन्ली द थिंग्स कॅन बी अचीव्ड. आयज आमचो अशें म्हणटात की आमचे एक्झिस्टिंग हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा इन रिस्पेक्ट टू मॅनपॉवर हांव म्हणटा इज व्हेरी ओव्हरलोडेड. ऑब्वियसली तुम्ही बींग प्रेसिडेंट गोवा चॅप्टर ऑफ ऑल द ट्रेन नर्सीस, प्रायव्हेट सेक्टरांतल्यानूच तुमकां फोन येता आसतले, तुमच्याकडे ग्रिवन्सीस येता आसतले आणि ऑब्वियसली गव्हर्मेंट सेक्टराचे. हांव म्हणटा की सगळ्यात नर्सिसांचे मॅनपॉवराचे तुमच्या ग्रिवन्स येता. हाव इज यू आर डिलिंग विथ दीस एस्पेक्ट? म्हणजे ऑब्वियसली तांकां मोटिवेट तर करपाकूच जाय, बट प्रत्येकाक पर्सनल लायफ आसा, फॅमिली लायफ आसा. अगेन जेन्ना म्हणटा आमी की आपूण जेन्ना हेल्थ वर्कर जेन्ना भायर काम करता तेन्ना यू कांट बी इंटरॅक्टिंग विथ युअर फॅमिली, सो खंय तरी तोय डिस्टन्स येता. तुम्ही तुमचो आणि तुमच्या टिमीचो जे ऑल द नर्सीस जे आसा तांचो एक्सपिरियन्स कसो इव्हॅल्युएट करता? बेसिकली कशें आसा पळय, आतां मॅनपॉवर जी जाय म्हणटा न्ही आमकां, आनी आतांचें सिच्युएशन ते जर मॅनपॉवर जर आसता जाल्यार आमकां ओव्हरलोड आनी ओव्हरबर्डन थंय जायना. वेन यू से लायक इट इज अ फॅमिली थिंग ऑल्सो, आमकां दोनूय वटेन ते रोल बॅलन्स करचेच पडटा. आतां विथ रिगार्ड टू मॅनपॉवर जे आसा ते एज तुवें म्हाका विचारले प्रमाणे रिक्वायरमेंट हांवें फाटल्या 4 ते 5 वर्सां पयलीं घातिल्ले वेन नथिंग वॉज देयर एब्सोल्युटली. तेन्ना सुद्दां आमचे एक्झिस्टिंग नॉर्मलसी म्हणया आमी
हय नॉर्मल्स जी आशिल्ली तेन्ना सुद्दां आमकां एक्झिस्टिंग शॉर्टेज हो आशिल्लोच आशिल्लो. हय. ताजे नंतर सुपर स्पेशालिटी आयल्यो, खुबश्यो गजाली आयल्यो, थंय सुद्दां ते तेन्ना घेवनान. हम्म, काय कारणास्तव कितें तरी रिझन आसूं येता, हम्म, ऑर गव्हर्नमेंट इज इन द पायप म्हणजे द प्रोसेस इज इन द पायपलायन. हम्म, घेतलेय बी आनी आतां तर घेवचे पडटले बी. हम्म, पूण कदाचित ते जर तेन्ना जाल्लें आसत जाल्यार आमकां बॅलन्स दवरपाक बरें जातलें आशिल्लें. हम्म, जेन्ना म्हाका कॉल्स येता तेन्ना कितें सांगचें आनी कितें न सांगचें हो प्रश्न आसता. पण हम्म, आतां जेन्ना खंय तरी आमी एक खोलाय निर्माण जाल्ली आसा, थंय खंय तरी मागीर दुसऱ्या वॉर्डाच्यान जे आमचे सुपरवायझर्स आसता ते स्टाफ धाडटा, जावं खंय तरी हॉस्पिटलान जर हम्म, खोलाय निर्माण जाता. ह्याच पॅन्डेमिकान जेन्ना PSN स्टाफ कमी जाले म्हणजे कमी पडले, थंय पेशंटाचो लोड फाटल्या फर्स्ट वेवाक खूब जालो तेन्ना हम्म, DHS सायडीच्यान मागीर GMC सायडीच्यान थंयच्यान स्टाफ डायवर्ट जाले. हम्म. सो खंय तरी अशें ऍडजस्टमेंट करून तें सिच्युएशन फुडें सरलें. आय थिंक एक जर कोणाचो तुमकां एक्सपिरियन्स जर शेअर करपाचो आसा, मे बी तुमचो स्वताचो किंवा कोणे तरी तुमकां फोन करून आपले ग्रिवन्स कोणा कडेन तरी ते मांडपाक जाय खूब न्ही, बिकॉज इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू बॅलन्स बोथ युअर फॅमिली एज वेल खूप एज युअर येतात प्रोफेशनल करेक्ट. लाईफ, कन्सिडरिंग बरोबर. दॅट यू आर इन द पॅन्डेमिक. हरशिल्ले तरी ऑब्वियसली यू विल डू अ कमेंडेबल जॉब. येस. ओके. आणि एक युजली नर्सी कडेन आमी पळयता तेन्ना ऑब्वियसली देर इज दीस स्ट्रिक्ट नेचर दॅट यू हॅव. ऑब्वियसली भंय हो निर्माण आसपाकूच जाय, बिकॉज खंय तरी दोतोरान डायग्नोज केलें की ताच्या नंतर आमकां गुळयो घेवपाक जाय, ते फॉलो करपाक जाय चार्ट. खंय तरी म्हाका एक एकदां बरोबर. दिसता ती ना म्हाका घेवपाची ना गुळी, बट यू हॅव टू बी व्हेरी स्ट्रिक्ट. म्हणजे बरेचदा आमी म्हणटा की नर्सींचो एक सर्टन एटिट्यूड आसता, मे बी इट इज गव्हर्मेंट ऑफ प्रायव्हेट. तुम्ही ह्या इट इज नॉट विशयाक सो. नर्सीस आर नेवर स्ट्रिक्ट. देन यू बेटर चेंज इट. नर्सीस आर नेवर स्ट्रिक्ट. कशें आसता आमकां पेशंट जे आसा ते हय हजार तरेनी मेळटा, हय हजार तरेच्या स्वभावाचे मेळटा. हम्म, सो नीड नॉट बी दॅट टू अचीव एवरीथिंग. म्हणजे ताका जर ते मेडिसीन घेवपाक जाय जाल्यार आमकां स्ट्रिक्ट रावंकूच जाय अशें हम्म, कांय ना. हम्म. बट आय थिंक इन अदर वे राउंड बरे भशेन सांगत जाल्यार म्हाका दिसता नर्स इज अदर नेम ऑफ पोलायटनेस. वी आर नेवर स्ट्रिक्ट. ओके, आय नीड टू करेक्ट माय सेल्फ, बट आय थिंक येस प्लीज. प्रत्येक आय थिंक इमोशनली यू डील विथ अ लॉट ऑफ प्रेशर, ऑब्वियसली पर्सनली आसतलें, लॉट्स आणि ऑफ प्लस प्रेशर इज देयर कित्याक प्लस पेशंट खूब तरेचे आसता. सो तेंचे ते मायंड करेक्ट. सेटा पर्यंत वचून सगळ्यो गजाली तेन्ना ते एक एकदां कशें आसता वेन द नर्स इज वर्किंग इन स्पेशली इन द सायकॅट्रिस्ट सायड, हम्म, सायकॅट्री नर्स हम्म, जे आसता न्ही तातूंत तर आमकां भयंकर चड उतार जाता. हम्म, थंय खूब सांबाळचें पडटा. मागीर जेरियाट्रीक नर्सीस आसा म्हणजे जाणटे पेशंटा कडेन पळयतना कित्याक हम्म, एक एकदां ते खूब हट्टी आसता. हम्म. भुरग्यांचे म्हणल्यार आसता जाल्यार तेज्यानी फुडले आसता. हय. सो वी डील विथ एवरी सिच्युएशन. तेज्या प्रमाणे आमकां वागचें पडटा. वी आर नेवर स्ट्रिक्ट आय फील. आय पण थिंक कशें आसा ते हय. सिच्युएशना प्रमाणे आमकां वागचें पडटा आनी कांय ना. आणि एक गजाल म्हणपाक सोदता, नोबडी वॉन्ट्स टू वॉक इन अ हॉस्पिटल, एस्पेशली बींग अ पेशंट. म्हाका म्हणजे खूब जाणांक आमचे आसा की ती सायकोलॉजी आसा की नाका बाबा हॉस्पिटल, आमी करेक्ट. पयस रावया. बट आयच्या डेटीन अशें आसा की यू नीड टू टेस्ट युअर सेल्फ, यू नीड टू गो विजीट अ डॉक्टर, रायट आनी रायट ऑब्वियसली रायट. एट रायट टायम इफ युअर वेदर युअर ऑक्सिजन इज लेस ऑर मे बी अदर सिम्टम्स आर देर, बरोबर. टायमार जर हॉस्पिटलान वचत जाल्यार आय थिंक वी कॅन सेव अ लॉट ऑफ लायव्स. ट्रू. म्हाका एक विचारपाक जाय की ही जी सायकोलॉजी आसा तुमी जे पळयता की एकदा हॉस्पिटलान मनीस गेलो की तो मातसो खंय तरी एक फ्रस्ट्रेटीव झोनानूय वता. करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग, की यू आर इन दॅट एनवायरमेंट जे सगळ्या कडेन तुमी पळयता, वेदर इट इज यू लायक इट ऑर यू डोंट, यू हॅव टू एंड अप बींग देर. अशा सिच्युएशना कडेन तुमी कशें डील करता? यू सेड यू नो नर्सीस आर एन अदर वर्ड टू बींग पोलायट, but you have to be strict also at times, but you also have to get your work Yeah, as done. I said earlier, situational असतात. कशें आसता पेशंट्स आर ऑलवेज अ पेशंट. Hmm. वी कॅनॉट जस्ट कन्सिडर देम टू बी अ नॉर्मल पर्सन. जेन्ना पेशंट आमचे कडेन येता जावं हॉस्पिटलान येता, पयलीं आमी तेंची सायकोलॉजी जाणून घेवपाक जाय. Hmm. कित्याक फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर स्ट्रेस्ड अप. कित्याक बाबा आपल्याक कितें तरी Hmm. जालां. Hmm. आतां एडमिशन आसा म्हणटरी आपूण केन्ना हांगच्यान भायर सरतलो हो तेंचो दुसरो हें आसता, Hmm. मुद्दो आसता. Hmm. सो तेंची सायकोलॉजी जाणून घेवन तेजे प्रमाणे वेन वी डील विथ देम वी हॅव टू टॉक टू देम. Hmm. आमी तांचे कडेन उलोवन तेंचे कडेन सारकें जेन्ना आमी तांकां समजूत घालता तेन्ना बाय द टायम दे गेट डिस्चार्ज आय थिंक एवरी वॉट एवर तेंची क्वेरी आसता ते रिझॉल्व जाल्ले आसता. Hmm. एक जर विचारीत तुमकां हांव ऑन दीस पर्टिक्युलर ओकेजन ऑफ वर्ल्ड नर्सीस डे, वॉट मेक्स यू टेक दीस प्रोफेशन? वेदर इट इज नीड ऑफ द आर, और वेदर इट इज नीड की आपल्याक प्रोफेशनली आय हॅव टू बी साऊंड, और वेदर इट इज पॅशन जे आमी म्हणटा? एज फार एज माय थॉट्स आर कन्सर्न पॅशनय ना. कशें आसता जाणा आमी जेन्ना आमी जल्माक येता न्ही तातूंतले 100 आउट ऑफ 100% वी आर ड्यू फॉर 25% टू द सोसायटी आय फील. करेक्ट. आमी ह्या संवसाराक आमी ह्या सोसायटीक आमी जे आमचे वावुरपी आसा आमचे सराउंडिंगाक आमी 25% दिवंकूच जाय. जाल्यार आयले जल्म घेतलो कितें तरी केलें गेले मेले तशें आसूंक जायना. वी हॅव टू म्हणजे दुसऱ्या खातीर आमी कितें तरी करपाक जाय, बरें कितें तरी करपाक जाय. सो नर्सिंग जर प्रोफेशन पयलें आसत जाल्यार आय थिंक इट इज अ परफेक्ट थिंग टू डू समथींग फॉर द अदर्स.
and when we are dealing with the other person, when nursing comes, it is like a patients, and patients खातीर कितें करप हाचे म्हाका दिसता नर्स ह्या प्रोफेशना शिवाय आनी म्हाका दुसरें कांय चिंतूंक एक शकना. एक हांव तुमकां विचारपाक सोदता की ऑब्वियसली तुमकांय तुमच्या फ्रेटर्निटी कडच्यान फोन कॉल्स ऑर कम्युनिकेशन येता आसतलें की आर पीपल स्टील इंटरेस्टेड टू बी अ नर्स इन दीस पॅन्डेमीक टायम बिकॉज आज खंय तरी फॅमिलीचो प्रेशर आसतलो जर समबडी वॉन्ट्स टू टेक दिस नर्सिंग एज अ प्रोफेशन आयज हॅज दॅट थिंग चेंज्ड आयज खंय तरी पर्स्पेक्टीव वेगळो जाला आणि हाव डू यू सी पेंडेमिक हे सिच्युएशन आज आसा ते सारो वेळ उरतले अशें ना. हय बट वॉट एव्हर पॅशन वॉट वी हॅव, जर आमची मानसिकता म्हणजे कोणाच्या खातीर तरी कितें करपाची एक जर जर आमी भावना विचार करीत जाल्यार हय भावना आसत जाल्यार आय थिंक द सिच्युएशन डजंट मॅटर. ओके आतां म्हज्याच फॅमिलीन देर आर 3 नर्सीस, ओह टू ग्रेट बी व्हेरी फ्रँक. ओके सो सो इट इज नथिंग टू डू विथ दॅट. आमच्या मनान जाय दुसऱ्या खातीर कितें तरी करपाची विचार आमच्या मनान जाय, एक भावना जाय, एक एज यू से पॅशन जाय, देन एवरीथिंग गोज ऑन वेल. आणि वॉट क्वालिटीज वन शूड हॅव म्हणजे हांव हे जर आतां करियर कोणाक ऑप्ट करपाक जाय जाल्यार इन टर्म्स ऑफ क्वालिटीज तुमचे कितें आसचे आनी हाव डू यू गो अबाउट इन बिकमिंग अ नर्स अँड सर्विंग द ह्युमॅनिटी. क्वालिटीज जर म्हणशी आसा जाल्यार इच वन वील हॅव डिफरंट क्वालिटीज. परफेक्ट पयली एक आसूं जाय तो आपूण एक बरो मनीस आसूंक जाय, समजूतदार मनीस आसपाक जाय. आमच्यान मनीसपण आसूं जाय, समजून घेवपाची आनी समजोवपाची क्षमता आमच्यान आसूंक जाय. दुसऱ्या कडेन पळोवपाची जी आमची एंगल आसा ते पयली आमी बाबा एक मनीस जेन्ना आमचे कडेन येता, पेशंट येता तेन्ना आमकां तेका कशें आमी हँडल करूं शकतले, तेजी मानसिकता आमी कशी हँडल करूं शकतली म्हणून हांवें म्हणलें एक तर समजून घेवपाची आनी समजोवपाची क्षमता आमच्या नर्स एज अ प्रोफेशन आसा तातूंत आसचीच पडटा. हय वी शुड बी हॅव्हिंग अ लॉट ऑफ पेशन्स. ओके अँड ऑल्सो कॅरिंग नेचर इज आय थिंक इज द मोस्ट कॅरिंग इम्पॉर्टंट. नेचर हय अल्टिमेटली कशें जेन्ना समजून हांवें जें म्हणलें पळय समजून घेवपाचें आनी समजपाचें जेन्ना आसत हय तेन्ना कॅरिंग नेचर ऑल दीस इज ऑटोमॅटीक पार्ट येता. ऑफ इट. ओके इट्स अ पार्ट ऑफ. आता सध्या एव्हरीबडी इज सेइंग दॅट वी नीड टू गेट वॅक्सिनेटेड. ऑब्वियसली फ्रंटलाईन स्टाफ हॅज ऑलरेडी बीन वॅक्सिनेटेड. एज ग्रुप बरोबर वायज आतां वॅक्सिनेशन जाता. बरोबर. गोंयान खंय तरी अजून तो डिलिमा आसा की ना आय डोंट वॉन्ट टू बी वॅक्सिनेटेड. ते वॅक्सिन घेतले काय मागीर ते सायड इफेक्ट जाता किंवा अजून ती लेजिटिमेसी येवंक ना. तुमी ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान जे एज ग्रुप्स आर ऑलरेडी क्वॉलिफायड टू टेक वॅक्सिन तुमकां कितें म्हणीशें दिसता. पण कशें आसा जें वॅक्सिनेशन गव्हर्मेंटान स्टार्ट केलां न्ही एक्चुअली इट इज लायक वॅक्सिन घेतले म्हणून तो कोविड जावचो ना जावं तेजें इन्फेक्शन जावचें ना असो भाग ना. बट वॉट दे आर सेयिंग इज दॅट ते जे इन्फेक्शन आसा ते आमकां आमचे चड आमकां माल पडचें ना. सो आय थिंक एवरीबडी शूड गेट वॅक्सिनेटेड. आतां जो कितें आसा आमी कितें चिंतता ताका मरे वॅक्सिन घेवन ताका अशें जालें तशें जालें ह्यो गजालीक आमी हें दिवपाक वाव दिवपाक जायना. सो अवेरनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी तुमच्या म्हणजे मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जावं प्रेस पेपर्स हेच्यात आसा तातूंतल्यान अवेरनेस आसा ते खूब प्रमाणान पसरोवपाची आज गरज आसा. सारकें. वॅक्सिनेशन तर घेवपाकूच जाय. वॅक्सिनेशन इज अ मस्ट आय फील. अँड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ काळजी घेवपाची की आपल्याक हे व्हायरस न जावचे म्हणजे आता स्पेशली 18 बिलो इज स्टील वल्नरेबल. बरोबर हय 18 टू इवन 45 आता सध्या वॅक्सिनेशनाची शॉर्टेज आसा. सो इन मे बी नेक्स्ट 1 or 2 months यू नीड टू टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ. अशा भितूर जर तुमचे व्यू पॉयंट आनी सजेशन कितें आसतलें लोकांक. पयलीं कशें आशिल्लें की सुरक्षीत रावात आनी स्वताक वाचयात. आज तशें ना. आज आमकां जर नेक्स्ट स्टेप घेवपाचें आसा जाल्यार आमी स्वता सुरक्षीत रावचे पेक्षा आमी दुसऱ्याची सुरक्षा कशी घेवची दीस इज अ नीड ऑफ द अवर. हय घरान भितर रावप आनी मागीर ते चेन ब्रेक करप तो नव्हता कितलो तेंप आमी घरान रावूंक शकता. सो टू कम आउट अँड देन टू टेक केअर ऑफ अदर्स दीस इज द नीड ऑफ द अवर आय फील. आमच्या बरोबर आतां डिस्टन्सिंगाचें एक गायडलायन्स घालून दिल्ली आसा. SOP जे आसा ते आमी जर सगळें सांबाळून जर चलत आनी आमच्या बरोबर एक दुसरो विचार आसता की स्वताचे संरक्षण करचे पेक्षा आमची जबाबदारी आसा की आमी दुसऱ्याचें संरक्षण करूं जाय. हो करेक्ट. मुद्दो घेवन जर वचचे आसत जाल्यार आय थिंक टील एवरीथिंग गेट्स वॅक्सिनेटेड एवरीथिंग शूड गो ऑन वेल. अँड वी शूड नॉट ब्लेम द गव्हर्मेंट अँड दीस ऑर समबडी एल्स. गव्हर्मेंटान अशें केलें हेणें तशें केलें. आय थिंक आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जी कितें आसा न्ही ती आमी पयलीं समजून घेवपाक जाय एज अ नागरीक या देशाचो नागरीक एक सिटीजन. ती जर आमी समजून घेत न्ही जाल्यार तो ब्लेम गेम करपाची पाळीत येवची ना केन्ना न्ही. कोणाक एका जबाबदार दवरप तेका जबाबदार दवरप ते सिच्युएशनाक पर्यंत आमी कित्याक पावचे. सिच्युएशना पर्यंत पावपाची गरजूच येना. वी should know our moral responsibilities as a citizen of India. Then only I think the blame game will not only come in force.
आय थिंक म्हाका दिसता आपण स्वताची काळजी घेवपाची गरज आसा आणि जर आपण गरज आसा स्वताची स्वता काळजी घेतली बरोबरय हय बरोबर स्वता बरोबर दुसऱ्यांची काळजी घेवप ही आमची आयची जबाबदारी जावन आसा नॉट ओन्ली स्वताची दुसऱ्यांची काळजी घेवप ही आमची इक्वली आयची जबाबदारी आसा करेक्ट आणि म्हाका दिसता आमी स्वताची काळजी घेतली आणि जर ह्या व्हायरसा कडच्यान मातशे पयसूच जर रावले जाल्यार आय थिंक जो हेल्थ सेक्टराचेर आमच्या लोड आयला त्या हॉस्पिटलांचेर सध्या लोड आयला तो मातसो खंय तरी बरोबर कमी जातलो एक्झॅक्टली अँड एक्झॅक्टली अगेन जातलोच इफ जातलो इफ यू आर हय टेस्टेड पॉझिटिव्ह जाल्यार इमिडिएटली तूं होम आयसोलेशनांतल्यान जितके मेडिसिन घेवन तूं रिकवर जावं शकता बऱ्यांतल्या बरें तितको आय थिंक एडिशनल जो लोड जातलो तो मातसो कमी जातलो जो फर्स्ट फेजीन आमी पळयलो की होम द मोमेंट यू आर पॉझिटिव्ह यू आर हॉस्पिटलायज आयज खंय तरी तो पीपल हॅव करेक्ट एक्सेप्टेड दॅट व्हायरस की आसा आणि तुम्ही होम आयसोलेशनांतल्यान बरोबर सुद्धा बरे जावं शकता न्ही तितूर आनीक आस्पेक्ट कसो आसा जेन्ना पर्सन इज टेस्टेड पॉझिटिव्ह न्ही पयलीं एक भंय भीत कशें आशिल्लें आनी आमी ताचे कडेन पळय सुद्दां नाशिल्लो एक सोसायटीन एक भंय आशिल्लो पण हय हांवें जस्ट सम टायम बॅक वॉट आय सेड लायक आमकां दुसऱ्यांची काळजी घेवपाची गरज आसा सपोजींग एक अख्खी फॅमिलीच पॉझिटिव्ह आसा हय then I think it's our moral responsibility again, even though I'm a nurse or whoever I'm a citizen of that particular I'm a state नी हांवें तांची काळजी घेवप हें गरजेचें आसा सगळींच जर भितर रावलीं तांकां जे कितें तांचे गरजेच्यो वस्तू आसात त्योय आमी व्हरून थंय दिवपाक जाय नाजाल्यार लोकांक भायर येवपाची गरजच पडची ना न्ही नाजाल्यार बाबा एक भुरगें जर घरा कडेन आसा अख्खी फॅमिली पॉझिटिव्ह आसा ताका भायर येवन ते बाबा ल्हान भुरगें आसा जाल्यार ताका दूद व्हरपाक जाय कितें तें येवचेंच पडटलें आय थिंक इक्वली आमी एकामेकाक समजून घेवपाची खूब गरज आसा ताका लागून हांवें म्हणलें करेक्ट की वी शूड नॉट ब्लेम एनीवन या एका गव्हर्मेंटाक ब्लेम कर आनी कोणाक ब्लेम कर वी शूड स्टॉप ब्लेमिंग आमी फाटलें जें कितें घडलें ताचो पोस्टमॉर्टम करचे पेक्षा मुखार आमी कशें बरें कितें घडूं येता हें करेक्ट कर जर आमी चिंतत न्ही आयच्या टायमाक आय थिंक मेनी ऑफ द थिंग्स कॅन बी रिजॉल्व्ड अँड सॉल्व्ड ऑल्सो आनी वी वील नॉट इनवायट ऑल्सो समथींग न्यू कॉम्प्लिकेशन्स अशें दिसता म्हाका दिसता वी हॅव टू स्टे युनायटेड अँड फायट दस व्हायरस टुगेदर सो म्हाका एक्झॅक्टली दिसता ते एक्झॅक्टली डिस्क्रिमिनेशन येस न करता म्हाका दिसता वी नीड टू बरोबर मूव ऑन अँड पुट द बेस्ट फूट अहेड रायट 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 आणि एक विचारीन सोदता की हांव आतां एक मे बी आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या पॅन्डेमिकांतल्यान शिकल्या तुमी जशें म्हटलें की हे पॅन्डेमीक कितें वर्सान वर्स आयुश्यभर हांगा उरचें ना ऑब्वियसली उरचें ना वी वील कम आउट ऑफ इट अँड डेफिनेटली वी वील पुट अ बेटर फेस अहेड एकूच येस विचारपाक सोदता की आमी बरेचदा म्हणटा की हेल्थ टुरिझम आतां गोवा इज नोन फॉर टुरिझम बट आयज खंय तरी टुरिझम इज नॉट देर हेल्थ टुरिझम आमी म्हणटा आणि यू बींग द प्रेसिडेंट ऑफ गोवा चॅप्टर तुम्ही ह्या विशयाकडे कशें पळयता वेदर इट इज प्रायवेट ऑर गव्हर्मेंट गोवा बी अ हेल्थ टुरिझम हब जावं शकता हब जावंक शकता पण कशें आसा जेन्ना सिच्युएशन आमच्या जेन्ना आटोक्यान येतलें तेन्ना आतां सद्या ऑब्वियसली येस जें सिच्युएशन आसा तें आटोक्या भायर आसा हय तेन्ना टुरिझम ओपन करप हो सुद्दां एक कशें आसता हय की हेल्थाच्या दृश्टीन हो नेगेटिव्ह फॅक्टर जावं येता आनी जालाय बी हय घडटा हें दुसऱ्या दिसांनी इट प्रूव टू बी हम्म, सो टील हें सिच्युएशन आटोक्या ये मेरेन म्हाका दिसता दीस थिंग्स शुड नॉट हम्म. बी एनकरेज्ड करेक्ट न्ही बट आय एम जस्ट सेईंग की मे बी पोस्ट दीस पॅन्डेमीक पोस्ट थिंग्स आर नॉर्मल आमी आतां खंय तरी अपग्रेडेशन केलां खुबशे बरोबर फॅसिलिटीज बरोबर आसा सो कॅन वी बरोबर लूक इन दॅट एस्पेक्ट की बाबा आमी एक डेफिनेटली सी नॉट मे बी गोवा इन बींग 1 year 2 years 3 years टायम ओवर मे बी एक विजन जर आमी ओवर अ दवरलें पिरियड 5 ऑफ वर्सां किंवा 10 वर्सां काय करूं येता कित्याक मीन टायम जर सिच्युएशन आमच्या आटोक्यांत आयलें आसत जाल्यार अगेन द एसओपीज वील बी फ्रेम्ड जे जे गायडलायन्स आसा त्यो जर आमी परफेक्टली आमी फॉलो करीत जाल्यार एवरीथींग कॅन बी अचीव्ड जेन्ना आमी गोंयान येतले तेन्ना डेफिनेटली इवन गोवन वूड लायक टू गो टू द अदर प्लेसीस व्हेरी ट्रू आयज सगळे जाण फ्रस्ट्रेटेड मोडान गेला ऑलरेडी बींग फ्रस्ट्रेटेड आसा स्टक एक्झॅक्टली इन सो द युअर लायफ हॅज स्पेस टू कम बॅक टू द नॉर्मल सम करेक्ट अदर टायम इट वील टेक टायम पण ते बी आमचेरूच आसा न्ही परत Okay. I think कुंतल मॅडम इट वॉज अ प्लेजर की तुम्ही वेळात वेळ काढून आमच्या बरोबर टाइम स्पेंड केलो ऑन दिस व्हेरी ब्युटिफुल डे दॅट इज वर्ल्ड नर्सेस Thank डे you so much अँड for giving me a chance actually to interact with you all and so that it goes to the public outside. I would request actually everyone to please take care of themselves. I think we all call you the super warriors, whether it is nurses, whether it is doctors, whether तो आमचो म्युनिसिपालिटीचो जो आमचो कचरो व्हरपाक येता जेका आमी कचरोवालो म्हणटा आय थिंक इफ I एवरीबडी इज will अ फ्रंटलाइन वर्कर फ्रंटलाइन वॉरियर येस मॅडम I want to add it up. I'm sorry to interrupt in between. की आम्ही जेन्ना पळय वरियर म्हणटा न्ही तेन्ना वी आर जस्ट लिडिंग द वे इवन दो आम्ही वरियर जे सैन्य जे आसा तो पब्लिकूच आसा शेवटा it is not only like the nurses or the doctors or something like that. The real people who have to act is the public, the people. If they understand, I think Job will आम्ही be जी quite हेल्थाची वे जी आम्ही लीड करता ती आम्ही सुरक्षित रितीन आणि बऱ्या रितीन लीड करपाक शकतली I think on this particular occasion, हांव एकूच म्हणपाक सोदता on behalf of all the Goans and also behalf of all my viewers,
आय थिंक आय नीड टू सॅल्यूट ऑल द फ्रंटलाईन वर्कर्स जे तुम्ही Thank you so much. फाटले वर्सभर जालें काम करता आनी ऑब्वियसली अजून हे तुम्ही म्हणटा तशें इन कंट्रोल येवंक ना आनीक मातसो हेका ना. टायम लागतलो टील वी गेट टू नॉर्मलसी अँड वी कंट्रोल दीस व्हायरस बरोबर, more efficiently. I think it was pleasure, madam, to have you on this show. And again, wishes on this World Nurses Day to entire team of yours Thank and you all so the much. nurses that are Thank you so serving much. us so efficiently. Thank you so much. वेल हे असले कुंतल केरकर जे लीड करता ऑल द ट्रेन नर्सेस हियर असोसिएशन जे आसा तांचे ऑफ इंडिया गोवा चॅप्टर अँड त्यांच्या माध्यमांतल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो की वॉट इट टेक्स टू बी अ नर्स अँड ऑब्वियसली टू सर्व ऑन द ड्युरींग दीस टफ टायम ड्युरींग दीस अनसर्टन टायम्स तुम्ही खंयच वचूं नाका पळयत रावात प्रुडंट आणि मोर इम्पॉर्टंटली स्टे होम स्टे सेफ टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ इफ यू आर इन द होम आयसोलेशन follow all the SOPs and obviously ह्या virusak we need to break the chain and obviously you have to take care of yourself so that we can come out of this situation. पळयत रावात Prudent.